कोणे कोणाक आयकाचे जायते बटी मागणें करतना अशें बघता देवाक आमच्या विशयान कांय पडून वचूंक ना देवाक कांय कळीत ना त्या खातीर आमी देवाक सांगाचें म्हणल्या खातीर तुमकां फादर म्हाका एक दुबाव तुमी सगळे सांगतात मागणें करचें म्हणून खालें मागणें करचें फादर कितें विचारचें म्हणजे सगळें आसा हांव सदां मिसा घेता आनी खालें वचून मागाचें कितें मागाचें आमी जायते पडींचें मागचें म्हळ्यार विचारचें मात्र म्हणून बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो सोबीत दोन वासवां आमी आयकली थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया हेच्या पयल्या वाचपांत इस्माईलाच्या जल्मा विशयान आमी आयकलें इस्माईल म्हळ्यार अर्थ कितें देव आयकता वा देवान आयकलें म्हणून अर्थ देव आयकता गॉड लिसन्स ऑर गॉड हॅज लिसन्ड हेच्या वांजलान ती आयकता तो सोप देता जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा खडपार घर बांदलेल्या बुदवंत मनशा बरी आमी आयकता जायते आवाज येवन आसात फॅनाचो आवाज आसा आनी खंयचो आवाज येता केन्ना आमी एटेन्शन दिता गुमान दिता आवाज दुसरे 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 आयकतात नाजाल्यार खंयचो डॉमिनेट आसा खंयच्याक तुजें गुमान दिलाय तो मात्र आयकता दुसरे आयकनात देखून आमचें गुमान आनी आयकूचें सांगता वेता खंयच्या संगतीक तूं गुमान दिताय तें चड आनी चड आयकता जर तूं राती आसाय एकलोस आसाय आनी कितें भियोवचें तसलें त्यो काणयो आयकल्या या फिल्मां पळयल्याय कांय इल्लेशें जालें जाल्यार खालें जालें कोण म्हणून आकांतून पडताय म्हणजे काण त्या सावंडाक ट्यून जावन आसतात तेन्ना त्या विशयान कांय ना जाल्यार कोलो आवाज जाल्यार स्वर भितर रिगलो जाल्यार तूं गम्मत न्हिदन पडताय कित्याक त्या विशयान गुमान ना पडून वचोंक ना देखून आमचें एटेन्शन आयकोचें आनी एटेन्शन सांगता वेता भाऊन आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोच्या विशयान आमी पळयता आतां अब्रामाक आमी भावार्थ सो बापय म्हणून आपयता निजा की अब्रामा थंय भावार्थ उंचल्या मट्टाक आसलो की न्हय मेटा मेटा आनी तो वाडलो म्हूण पळयचें तर जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाचे 12व्या अध्यायात सादारण एक 18व्या अध्याय म्हणसर आमी वाचीचें सडन येवंक ना अब्रामा थंय हंता हंतानी तो भावार्थ वाडलो हांगाय एक निदर्शन आमकां पळोवंक मेळटा अब्रामी भावार्थान दिल्लो सलवलो देवान ताका बसयल्लें हांव तुका पूत दितलो म्हणून 500 वर्सांच्या प्रायर 75 वर्सांच्या प्रायर अब्राम आपणाचो गांव सोडून ऊर गांव सोडून देवाच्या बसवणे प्रमाणे बसयल्या गांवाक आयलो भुरगीं जावना कितलीं वर्सां राखलो 10 वर्सां राखलो भुरगीं जावना भौशा अब्रामाक बगलें देवान म्हाका मोस केला देखून जर कालचे दिसा तुमी वाचप आयकलें तर जाल्यार थंय अब्राम म्हणटा देवा तुवें बसयल्लें नेकेत्रां बरी संतच वाडयताय म्हणून सांगताय तूं म्हाका भुरगीं जावनात म्हजो काम आसो एलियाजर तो भौशा म्हजे संतते मुखार वचत असलो जातालो तो काम आसो म्हजो न्हय तो देव म्हणटा ना ना हांव तुका पूत दितलो नेकेत्र म्हणजे संतच वाडयतलो अब्रामाक आनी कितें धैर्य ना ह्या कुशीक सारा म्हणटा हें पातयेवन फायदो ना म्हजी साकर नासा हागर ताच्या सांगाता तूं संबंद जोड आनी ताका जल्मलो पूत म्हजो पूत म्हूण हांव घेता आमचो पूत जावं दी अब्राम कोणाक आयकता देवाक गे साराक कोणाक आयकता साराक आयकता परिणाम कितें जाता हागर गर्भेस जाता गर्भेस जाल्लेंत साकर न आसलें धणिनेचेर अधिकार चलयता धणिनीक हल्क करून चलयता हांव गर्भेस जाल्यार तुका जावना कितें कितें भौशा सांगता सोसूंक जायना गोवा कडेन सांगता सारा तूं म्हजे मदें आनी तुज्या मदें देव तूं तीर्मान करूं हांवें म्हज्या साकरनीक तुज्या हातीन दिली आतां ती म्हजेर ओडपण चलयता आवट हागराक दवडयता आयकोनचें कोणाक आयकता पळय परत्यान ही हागर वचोन कश्टोन आसल्या वेळार देवदूत दिश्टीक पडटा आनी हागरा कडेन देवदूत उलयता आनी म्हणटा पाटी वच
कोणाक आयकता हागर देवदूताक आयकता पाटी आब्रामाच्या घरा येता भाऊन आनी भयणो हें आयकूनचें बरें इंट्रस्टींग आसा आनी निमाणें आब्रामाक समजाता आपणें चूक केली हांवें देवाक आयकूनचें सोड न्हू म्हज्या पत्नीक आयकलो आनी ताच्या उपरांत ताका इजाक जल्मता कितल्या प्रायर 100 वर्सां प्रायर कितलीं वर्सां राखयले 25 वर्सां राखयले देव जाप दिता पूण आमी चिंतले बरी न्ही देव आमकां आयकता पूण आमकां आयकोवच्या पयलीं आमी ताका आयकचें म्हूण आशेता He wants that we listen to him, not he listens to us first. कित्याक ताची खुशी सर्व बरी संपूर्ण जानवायन आनी बऱ्यापणान भरलेली आमची खुशी तशी न्ही देखून पयल्यान भाऊन आनी भयणो आमकां लिसांव देवाचो ताळो आयकूंक देवाची खुशी समजूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आतां आमकां खंडी जावन ह्या संवसारांत आसतना खंयचे आमी परत आयकता ताचो प्रभाव आमचेर पडटा चिंत्या एका भुरग्याक या तुकास या कोणायकी जावं तूं पेद्दा तूं समाणातलो तूं शिरा पडलेलो तूं सोल लागलेलो तुजें आपडलें सगळें यंत खोरपण येता काही फायदो ना प्रयोजन ना म्हणून परत्यान आयकल्यार कितें जाता तें तुज्या मोती भितर रिगता तें कानांत भायर तें एका कानांत लागलें आनी एका कानांत भायर पडना तें भितर येता पाळांक येता जूण जाता एक जड जाता म्हणयात आनी तुजेर अधिकार चलयता हांव प्रयोजन नातलो म्हज्यान कांय करूंक जायना हांव शिरा पडलो म्हजें कांयच बरेंपण ना म्हणलें तसलें एका समजून घेताय तेंच तुका सारकी वाट दाखोवचें तसलें तुजें बरेंपण दाखोवचें तसलें तुजें तें आसचें तसलें दैवीकपण उगडचें तसलें उतर आयकलें थंयसल्यार तुजें थंय बरेंपण एका रितीचो अभिमान एका रितीचो संतोश तुजें थंय उब जाता देखून जें कितें आमी आयकता ताका एक परिणाम आसा ताका एक प्रभाव आसा देखून आमी कोणाक आयकता तें गरजेचें आज आमकां मावून रावूंक केल्ले कश्ट वगे रावंक कश्ट कितें म्हणी उलयचें ना जाल्यार कोणें म्हणी उलयचें संवसार उलोवनूच आसा विविध संगती मुखार परत्यान आमच्या कानांनी सांगूनूच आसा कितें सांगून आसा आमची मुवी जावं दी आमचे खेळगडे जावं दी आमचे मोबायलां जावं दी आनी कितें जावं दी धाकटे व्हिडिओ जावं दी कितें सांगतात इल्लें वारोवन पळयचें लग्न पयलो संबंद बरो म्हूण सांगतात ताणें केलां हाणें केलां तो ताचें डिवोर्स जालां हाचें डिवोर्स जालें तो आनी एक लागीं जिवन येता बरें ताचो परिणाम पडटा की ना मोतीर पडटा की ना आमच्या मोतीर पडटा भुरग्यांच्या मोतीर पडटा तूं कितें आयकूंक दिताय तूं कितें वाचताय ताचो परिणाम पडटा त्या खातीर पवित्र पुस्तकाचें वाचप तुका बऱ्या दिश्टेक बऱ्या वाटेक लायता जर पवित्र पुस्तक वाचूंकूच वाचिना खाली ह्या संवसारीक संगती मात्र वॉट्सॅप आनी हे फेसबूक आनी कितें व्हिडिओ ते मात्र हांव पळयता तर जाल्यार संवसार म्हज्या लागीं उलयता संवसाराची भास आनी संवसाराची नीत आनी वाट म्हाका शिकयता न्ही देवाची वाट आनी हाचो परिणाम जावन आमचें जिवीत रेवेर घर बांदलेल्या हेड्डा मनशा बरी जाता आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगा उपरांत निमाणो भाग जावन आज आमच्या लागीं उलयल्लें वाक्य उतर मातेवाच्या वांजेलाच्या 5व्या अध्यायात आनी 7व्या अध्याया म्हणसर 3 अध्याय जेजू आपणाची खुशी कळयता कितें बरो सांगता तातूंत खंयच्या बरो संगती विशयान तो उलयता बॉक्सान्या विशयान उलयता मागण्या विशयान उलयता दान धर्म विशयान उलयता निस्कळपणा विशयान उलयता राजी संधाना विशयान उलयता असल्यो जायत्यो बऱ्यो 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 संगती तो उलयता आनी निमाणें म्हणटा हांवें उलयल्लें तुमी ताळयो पेटोवच्या खातीर न्ही कितलें बरें करून उलयलो म्हूण सांगच्या खातीर न्ही हांवें सांगिल्लें हें पुरा तुमच्या बऱ्यापणा खातीर जर तुमी हें पाळटात जाल्यार तुमी बरें कितें समस्या आयल्यार फुडकन रावचें आसलें भद्र एक घर बांदल्या मनशा बरी जातल्यात पाळिना जाल्यार म्हज्यान काय करूंक जायना म्हणटा म्हाका सोमया म्हूण आपयलो सरकाराचो प्रवेश जायना तातूंत कांय फायदो ना जर तूं पाळटाय जाल्यार कित्याक हें पाळचें बापाची खुशी ती खुशी तुमकां सांगूंक आयला भाऊन आनी भयणीनो कोणें कोणाक आयकचें
जायते बटी मागणें करतना अशें भोगता देवाक आमच्या विशयान कांय पडून वचूंक ना, देवाक कांय कळीत ना, त्या खातीर हांवें देवाक सांगाचें म्हणल्या खातीर. थोड्या तेंपा आदीं एक मनीस म्हज्या लागीं म्हणलो, ताचें जिवीत बरें सेटल जाल्लें, सगळें सुमा आशिल्लें, पूण सदांय तो मिसाक येतालो. तो म्हणलो, फादर म्हाका एक दुबाव, तुमी सक्कड सांगतात मागणें करीचें म्हणून. खाले मागणें करीचें फादर, कितें विचारचें, म्हणजे सगळें आसा. बायल भुरगीं बरें आसात, बऱ्या संबंदांत आसा, कांय समस्या ना. हांव आतां रिटायर्ड जालां, म्हजें काम बरें करन आतां म्हाका पेन्शन मेळटा, सगळें बरें आसा. हांव सदांय मिसाक येता आनी खालें वचून मागाचें, कितें मागाचें? बरें सवाल. गरज जाल्यार वय, म्हाका कांय गरज ना, सगळें बऱ्यान वचून आसा, कितें मागाचें? आमी जायते पडजेंचें मागचें म्हळ्यार विचारचें मात्र म्हणून. मागणें म्हळ्यार एक संबंद. मागणें म्हळ्यार देवाक तुज्या जिवितांत देव जावंक सोडचें आनी तुवें तासो जावचें. अलाविंग युअर सेल्फ टू बी हिज, टू बिलॉंग टू हिम. मागणें म्हळ्यार खाली विचारचें मात न्ही, देवाच्या त्या संबंदांत येवचें. आनी ह्या खातीर जें कितें तूं सकाळीं मिसाक येताय जावं पुरो, ह्या वांजेल वचताय जावं पुरो, ह्या आनी कितें बरें काम करताय, हें सगळें तुजो आनी देवा मदलो संबंद बरो जावचें पासून. आनी केन्ना तो बरो जाता, तुवें विचारिनासतनाच, तुवें सांगनासतनाच जें कितें तुका गरजेचें तें तो फावो करता, तें तुका आदार दिता. भाऊ आनी भयणीनो, धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत एक सोबीत एक गणीत आसा. जेजूचें पुनर्जीवनपण, मरण आनी पुनर्जीवनपण शिस आपोस्तल परगट करतना, जुआंव आनी पेद्रू परगट करतना जुदेवांचे मुखेली तांकां धरतात, श्रेश्ठ याजक आनी हेर धरतात आनी म्हणटात, आनी मुखार तुमी ताचे नांवें उलोवंक नजो, जेजूच्या नांवें उलोवंक नजो, कित्याक तुमी उलयतना आमकां अपराधी करतात, आनी मुखार तुमी उलोवंक ना. आतां हे कोण श्रेश्ठ याजक? धर्माचे वडील. आमकां पाप साहेब आशिल्ले बरी, पाप साहेब बीस साहेब आशिल्ले बरी जुदेवांक, आनी पेद्रू आनी जुआंव ते जुदेव. पूण पेद्रू कितें म्हणटा? तो एक सवाल मारता, कोणाक आयकचें आमी? देवाक आयकचें की मनशाक आयकचें? सांगा तुमी म्हणटा. आमकां देव अशें करा म्हणटा, पवित्रत्व अशें करा म्हणटा, अशें उलय म्हणटा, आमच्यान वगत बसोवंक जायना. भाऊ आनी भयणीनो, पेद्रू आनी जुआंव लागीं मात्र पवित्रत्व उलयता गे, तांच्या लागीं मात्र देव उलयता गे, हे आमच्या लागीं उलयता. हर एकल्या लागीं देव उलयता, हर एकल्या लागीं देव उलयता. आमकां मात्र आमचें कान बेरे जाल्ल्यान आमकां आयकूंक जायना. केन्ना तुजें काळीज अत्रेकता देवाक आयकूंक, केन्ना तूं निजाकी देवा तावन शिक्षीत जावंक आशेताय, देव तुजे लागीं उलयता, देव तुका समजयता, तुज्या काळजांत एक गूढ रितीन एका रितीचो अणभव दिता. तें तुवें स्पर्श करिनासतना तसो अणभव घेनासतना रावूंक जायना. भाऊ आनी भयणी, आमी निजाकी देवाचो ताळो आयकूंक आशेतां तर जाल्यार तो आमचेतान पयस ना. थोडो वेळ आमच्या बिजी शेड्युलांत 24 वरां आसात, थोडो वेळ देवाक दिवया, देवाक दिवंक शिकया. दुसरी कांय राटवळ ना. मोबायल ऑफ, कोणेय डिस्टर्ब करचें नाका. हो वेळ म्हज्या देवा सांगता, थंय कांय उलय नाका, थंय वचून सांगनाका, थंय कांय चिंते नाका, ओगस्स बस, ओगस्स बस. तेंय एक मागणें देवा मुखार, ओगस्स बसचेंय एक मागणें. तुवें सांगचें मागणें म्हूण चिंते नाका. आनी केन्ना तूं त्या आशेन देवाच्या मुखार वचून बसताय, तो समजता आनी तुका शिक्षीत करता. विविध रितींनी तुका ताची भास अर्थ जावचे बरी, खुशी पाळूंक जावचे बरी तो आदार दिता. एमिसाचें बलिदान आमी पेटयतना परत तस्सोमी न्हय मात्र आमकां शिकयता, आपल्या मासान आनी रक्तान पोसता, आनी त्या मुखांतर सर्गींच्या बापाची खुशी आमच्या जिवितांत समजूंक आनी ती पाळूंक तो आदार दिता. हें बेसांव सुमेस्तांक फावो जावं. आमेन.